फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवस्थानात वर्सुकी सांगोडोत्सव, नौका विहार आणि आवळी भोजन कालोत्सव व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावनेन मनयलो। आयतारा राती धर्मीक विधी जाल्या उपरांत देवी श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण आणि देव श्री सप्तकोटेश्वर हांची संयुक्त नौका विहार आणि धर्मीक विधी व्हडा उमेदीन जाली। म्हार्दोळ आणि सावड्डेच्यान आयिल्ल्या खासा आरती पंगडांनी आरती सादर केल्यो। ह्या वेळार सवाशीण बायलांनी देवाची आरती ओवाळणी केली। उपरांत भक्तांनी महाप्रसादाचो आस्वाद घेतलो। हल 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 हेलो 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 Santa
श्री गजानन महाराज की जय। श्री नागनाथ बेताल
कस्तुरी ललाट तव शोभे सुरछत्र हाथी हे सप्तवर्षिणी एकबंधु प्रजस्वा दुनियाले शरण ध्यासे लागुनी गोमंत भावन झाले गोमंत भावन झाले गोमंत भावन झाले हे भाग्यबाई लैरई महामाया मीराबाई मोदक चितराई रजनी शरण आयज आमगेलो वर्ष पद्दती प्रमाणे वार्षिक आवाळे भोजन आसलें ताका वनभोजन बी म्हणटा आनी सांगोड तेजे नंतर जलविहार जाता आनी आतां तेजे नंतर कालो जातलो आमचो आतांच आमचो सांगोड जाला। आयज रविवार आसल्या कारणान लोक भरपूर आनी लोकांनी भरपूर उपस्थिती दाखोवन बरो नेट हाडलो आमगेल्या ह्या काल्याक आनी तशेंच आमी अमून थोड्योश्यो चेंजीस केल्यो की आमी बरे स्पेशलिस्ट आरती मंडळ हाडले एक माड्डोळसान आनी एक आमी सावर्डेच्यान आनी तेमी तेंगेल्या गजराच्या तालांत सगळीं लोकांक मग्न केलो आनी लोकांनी ताळ्याचो गडगडाट करून तांकां येयलेल्यांक सगळ्यांक उत्साहीत केलो। आतां सांगपाचें म्हणल्यार आमकां इतली उमेद जाली की लोकांनी सगळ्यांनी म्हणलें आतां जवळ जवळ जायते लोक म्हणून गेले की ओमनो चेंजीस केले आनी भरपूर बरें दिसलें म्हणून। आतां तशेंच आमी आतां आमची फुडें जात्रा आसा तशेंय बी आमी जायते चेंजीस करून त्योय बी अशी भरभराटात करपाची चिंतली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमार पंत।